2 वर्सां पयलीं सुरवात केल्ले उदका प्रक्रिया प्रकल्प डिसेंबर मेरेन पुराय जातलो अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगलें। कलंगूट आनी सालिगांव वाठारांत 10 MLD उदकाचो उणाव आसा। सरपंच तशेंच पंच मेळून मायकल लोबोन उदका प्रक्रिया प्रकल्पाचो आढावो घेतले उपरांत ते उलयताले। ट्रीटमेंट प्लांट फॉर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हो आयज आमी आढावो घेवपाक येयल्ले। Water shortage in Kalangut, part of Saligaon constituency, is in a sarke everyday basis water shortage आहे. आणि ज्या हिसपान हॉटेल्स, गेस्ट हाऊसेस, रिसॉर्ट्स आणि फ्लॅटां वाडत आहा, कंस्ट्रक्शन लायसना पंचायत दिता बिकॉज टाउन प्लॅनिंग गिव्स परमिशन. टाउन प्लॅनिंग जेन्ना परमिशन दिता गव्हर्नमेंटान एट द सेम टाइम वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट घालची गरज आसता और उदक एक्स्ट्रा आमकां दिवपाची गरज आसता. सो तशें उदक एक्स्ट्रा आमकां ना. आयज कांदोली विलेजीन असो एक लास्ट पॉयंट आसा सायपे म्हणून थिंगा उदकूच येना आनी त्या खातीर हो परमनंट सोल्युशन येवपाची गरज आहा. अराउंड 19 crores गव्हर्नमेंट मोडटा हे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट बांदपाकूच, फिल्टर घालपाक न्हू. फिल्ट्रेशनाक आनीक एक 20-25 कोटी आसतल्यो. पण हे मेन जे आहा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तेका आमकां 18.97 crores म्हणजे 19 crores काम चालू आहा. आयज खोशी भोगता म्हाका की आमी गेल्ले सायटारूय गेले, आमी व्हिडिओय घेतला. हे स्टेजीचेर काम जाल्ले आहा म्हणजे कंप्लीट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट रेडी जाला. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता जो डिमांड आमचे कडेन इतलो आहा उदकाचो तो सप्लाय गव्हर्नमेंट करूंक शकना, म्हणजे PWD डिपार्टमेंट सप्लाय करूंक शकना. हे काम WRDन आयज आमकां केल्लें आहा आनी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जाता तितले बेगीन म्हाका दिसता घालपाची गरज आहा. जो फिल्टर्स आहा पळय ते बाय PWD आनी तेन्ना आमचें हें काम 100% कंप्लीट जातले. सद्याक उदकाची व्हेरी बीग शॉर्टेज कितले MLD इन 10 MLD उदक शॉर्टेज आहा आमकां.